करून किंवा एक बूक म्हणून किंवा ताचेर एक डॉक्युमेंटरी करपाचो सरकाराचो विचार आसा. Based on 60 years of Goa's liberation, a documentary film shall be made on priority basis. This film or documentary shall enable the people to large to see the best and true essence of Goa. Will encourage Goan youth to produce short films, documentation and online content. तरणाट्या भुरग्यांक एनकरेज करपाक जे भुरगे फिल्म इंडस्ट्रीन आसा किंवा फिल्म सेक्टरान आसा ह्या भुरग्यांक एनकरेज करपा खातीर डॉक्युमेंटरी शॉर्ट फिल्म करपा खातीर तांकां एनकरेज करपा खातीर सरकाराचो विचार आसा. आनी तांकां एनकरेज करून ते जे डॉक्युमेंटरी किंवा जे कितें तयार करतले तांकां राज्यस्तरीय किंवा अख्ख्या भारतभर तांकां आमी मातशी किंवा प्लॅटफॉर्म दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. आमचे गोंयचें योगदान ह्या टॉपिकाच्या अंडर दिनानाथ मंगेशकर किंवा डी कोसंबे, मारियो मिरांडा म्हणा किंवा रघुनाथ माशेलकर किंवा डॉक्टर रामाणी हे लोकांनी जे उल्लेखनीय कामगिरी केल्या ह्या लोकांची खंय तरी रिकॉग्निशन तांकां मेळपाक जाय हाज्या खातीर सरकार विचाराधीन आसा. Encourage heritage trails in the hinterlands and other historical significant places. These places include Tamdi Sulla, stone paintings of Sattari, Maushi and Kepe, caves at Harwale, waterfall at Sulla, Sattari and villages. हे थोडेशे जे हिस्टॉरिकलूय प्लेसी आसा आनी टुरिस्टिकूय प्लेसी आसा पण तांचो प्रचार सारको जाल्या कारणान थंय टुरिस्ट वचपाचे कमी जाले किंवा टुरिस्ट चडशे वचना. सो सरकारान असो विचार केलो की हे जे जागे आसा तांकां एक प्रसिद्धी मेळची आनी ताच्या खातीरूय सरकारान कितें तरी वावर करचो. सो हे आमी कार्य प्रायोरिटीचेर आमी घेवपाचें ठरयलां. अ स्पेशल गॅलरी एट द कृष्णदास शामा लायब्ररी दॅट इज सेंट्रल लायब्ररी शॅल बी कॅप्ट ओपन. जी आमची सेंट्रल लायब्ररी आसा ती 24/7 एक वर्स आमी उक्ती दवरपाची ठरयला आनी तातूंत गोवन लिटरेचर, ऑडिओ, व्हिडिओ, बुक्स, एरफॅक्ट्स कितें आर्टिफॅक्ट्स हे आसा ते आमी थंय दवरतले. सो गोंयच्या लोकांक किंवा जे भायले जे ट्युरिस्ट येतात तांकां ताचो फायदो जातलो. Unique program by departments such as Water Resource Department, Forest Department, Khadi Village Industries Corporation हे सगळी जी आमची गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां आसा त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक एक जबाबदारी दितले की त्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर जे कितें बरें कार्य ते करूं शकता. फॉर एक्झाम्पल वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर जे लेक्स आसात किंवा तळी जी आसा आमची ती प्रिजर्व करपाची गरज आसा. सो ह्या संदीचो फायदो घेवन आमी ह्या डिपार्टमेंटाक किंवा अशी जी डिपार्टमेंट आसा तांकां एक काम दितले आनी तांच्या कडल्यान आमी हें काम करून घेतले. Acknowledge the contribution of people engaged in traditional occupations such as pader, खाजेकार, motorcycle pilots, porters, etc. हाजेर CM सर तुमकां डिटेलान सांगतले. A special logo on the occasion of completion of 60 years. हे आमी विचार केला की अशें कॉम्पिटिशन दवरपाचें गोंया स्वातंत्र्याचेर आनी जे कोणाक आमी लोगो जो ठरयला करपाचो तो लोकां कडल्यान येवपाचो अशें सरकारचो विचार आसा. ताच्या खातीर एक लोकांक आमी अपील करतले की त्या लोकांनी लोगो डिझायन करचो आनी तांकां एक कितें तरी एक होनरियम किंवा एक प्रायज आमी दवरतले आनी तातूंतल्यान सिलेक्शन करून हो लोगो जो आसा तो एक वर्सभर आमी सरकारी गव्हर्मेंट ऑफिसीस किंवा आमची जी कॉर्पोरेशन आसा ना हांचे जे करस्पॉन्डन्स जाता तांचो वापर करतना तांच्यांनी तो लोगो वापरपाक जाय अशें आमी बंधनकारक करतले. आनी जे लोक विलिंगली किंवा जे करपाक सोदता तांकां गव्हर्मेंट एनकरेज करतले. सो असो लोगो आमी डिझायन करपाचो विचार केला जो वर्सभर वापरलो जातलो. Art and other installations to be placed at key locations like traffic circles, entry points to create awareness about the celebration. असे थोडे जे जागे आसा थंय जर आमी बरें कार्य करत जाल्यार तो बऱ्या पद्दतीन अवेरनेस जावं शकता आनी हे आमचे जो इयर लॉंग कार्यक्रम आसा तो बरो सक्सेसफूल जावं शकता. ताका लागून 2-3 आमी हांगा प्लेसी बरयल्या पण मेंबरांक आमी सांगलां की तांच्यांनी आनी सजेशनां दिवपाची म्हणून. A special promo song and video shall be prepared with many eminent people of Goa and Goan origin on the lines of Mile Sur Mera Tumhara. तुम्ही पळयलां आसतलें मिले सूर मेरा तुमारा एक पद आसा जे युनिटी इन डायवर्सिटी पण तातूंत सगळ्यांनी सिंगरांनीच कंट्रिब्यूट केला. पण ह्याच धर्तीचेर आमी एक अशें सॉंग करपाक सोदता की फक्त सिंगरूच न्ही तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांचो प्रोजेक्ट जावपाचो त्या माध्यमांतल्यान. सो सगळ्या क्षेत्रांचे शक्य आसा आमकां त्या क्षेत्रांतल्यान बरे नावाजलेले जे कलाकार आसा किंवा जे बरे कोणें कंट्रिब्यूट केला तांकां घेवन आमी एक पद व्हिडिओ किंवा ऑडिओ करपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी तो आमी सबंद गोंयभर मागीर हें करतले. अ रिंग टोन कंपोज्ड ऑफ 80 years तशेंच त्याच प्रकारे एक रिंग टोन करपाचो विचार आसा जो रिंग टोन म्हणजे आमच्या कॉल येतात गव्हर्मेंट ऑफिसांनी म्हणा किंवा आनी कशें ते रिंग टोन गोवा लिबरेशन डेचेर सॉंगाचेर केल्या उपरांत तो रिंग टोन आयकपाक मेळटलो असो एक विचार आसा. नेक्स्ट हँड होल्डिंग अँड मेंटरिंग ऑफ मिनिमम 60 एंटरप्रिनर्स इन टर्म्स ऑफ फंड्स रेजिंग एक्सपर्ट्स फंड्स. आमच्या गोंयांत जे एंटरप्रिनर आसा जे बिझनेसान येवपाक सोदता अशा लोकां खातीर आमी भायल्या किंवा दुसऱ्या राज्यांतल्यान किंवा दुसऱ्या स्टेटींतल्यान आपोवन त्यांचे जे विचार आसा तांचो आमच्या एंटरप्रिनराक कितें उपयोग जावंक शकता हाजेर आमी कार्यशाळा म्हणा किंवा असे प्रोग्राम आखयतले जेणे करून आमच्या गोंयच्या एंटरप्रिनर्सांक तातूंतल्यान स्फूर्ती मेळटली आनी ते स्टार्टअपा स्टार्टअप जी स्कीम आसा
ताच्या माध्यमांतल्यान कितें तरी आपलो वेगळो वेवसाय बऱ्या पद्दतीन करूं शकतले. क्लीन एटलीस्ट 60 पब्लीक प्लेसीस अख्ख्या गोंयाभर आमी 60 अशे प्लेसी आयडेंटिफाय करतले पब्लीक प्लेसीस जी प्लेसीस क्लीन करपाक म्हणजे नितळ गोंय म्हणटा ताचोच एक भाग आसा हो. अशे प्लेसीस क्लीन करून खंय जे शक्य आसा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची मदत घेवन आनी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाची मदत घेवन आमी झाडां लावपाचो सरकाराचो विचार आसा. थँक्यू. हाचे फुडें सर तुमकां ब्रीफ करतले. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हाज्या बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाब सुधीर केरकर हांगासर आसा. बाब सुधीर केरकर हांणी टोटल 60th सेलेब्रेशन 60th इयर लिबरेशन इयर हें कशा पद्दतीन सेलेब्रेशन जातलें हें तुमच्या मुखार दवरलें. आज 60th इयर लिबरेशन सेलेब्रेशन हाजी पयली मिटींग जी आसा ही म्हाज्या चेअरमॅनशिपी सकयल जाली. ह्या हेजेर आशिल्ले सगळे मंत्री आमदार बाकीचे अपोजिशन MLA सगळ्या जाणांक इन्विटेशन्स दिल्ले. बाकीचे वेरियस डिपार्टमेंट्स हाजे अधिकारी आशिल्ले मराठी अकादमी कोंकणी अकादमी तियात्र अकादमी आणि तशेंच बाकीचे फ्रीडम फायटर्सच्या दोन्ही एसोसिएशनचे अध्यक्ष बाकीचे फ्रीडम फायटर्स हे उपस्थित आशिल्ले. सुरवातीकच ही कमिटी काडटा आसतना म्हणजे आमकां सगळ्या जाणांक कॉर्पोरेट करपा जाय बट एक आता ती कोविड असल्या कारणान काही फ्रीडम फायटर्स आयच्या कार्यक्रमाक पावूंक आयच्या मिटिंगेक पावूंक शकूंक ना. बट पयलो कार्यक्रम हो 19 तारखे दीस जातलो. 19 तारखे दीस सकाळी आमचे जशें ट्रेडिशनली फ्लॅग होस्टिंग जाता ताज्या व्यतिरिक्त सांजच्या आदेशाचेर म्हणजे पणजेच्या जिमखाना ग्रावंडाचेर एक कल्चरल प्रोग्राम हेजो सुरवातीचो इनॉग्रेशन प्रोग्राम हो देशाचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी हांच्या हस्ते ह्या कार्यक्रमाचें इनॉग्रेशन जातलें आणि बाकी सगळे अतिमाननीय व्यक्ती ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. कोविडाच्या कारणान ह्या कार्यक्रमाचेर जरी रेस्ट्रिक्शन्स असली जाल्यार आमी कमीत कमी लोकांक ह्या कार्यक्रमाक इन्वायट करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ही करपाची थारायल्या. त्या खातीर सांजचो 5:30 ते 7:30 ह्या वराचेर जिमखाना पणजे हांगासर हो प्रोग्राम आमी सुरवात करतले. पुराय वर्सभर कार्यक्रम कशा पद्दतीचे आसचे कितें आसचें एक रफ आराखडो तयार केला. रफ आराखडो तयार केला आसतना आमी तशी सजेशन्स म्हणजे कमिटीच्या मेंबरां कडल्यान मागला तशी प्रेस म्हणून तुमी सजेशन दिवपाक काय हरकत ना. तेन्ना आपली मेल ID जो आसा हो मेल ID डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमकां दितले. त्या मेल IDचेर तुमी तुमची सजेशन्स गोंयांतल्या इतर कलाकारांची लोकांची नामवंत लोकांची सगळ्यांची सेलेब्रेशन्स आमकां लिबरेशन इयर सेलेब्रेट करपा खातीर जी सजेशन्स जाय ती सगळ्यांनी आपापली सेलेब्रेशन्स धाडून दिवची. आमी सगळीं सगळ्यांनी धाडलेल्या सजेशनाचो विचार करून पुराय वर्सभराचो कार्यक्रम येता त्या 10 जानेवारीच्या दरम्यान ठरोवपाचें आसा. कारण एकदाचो 19 तारखेचो कार्यक्रम जालो काय आमी सांगला की लॉंग रन मिटींग वीथ ऑल द कमिटी मेंबर्स वीथ यू पीपल ऑल्सो. आमी मिटींग घेतल्या उपरांत पुराय 12 म्हयने कितें कार्यक्रम जातले म्हणजे 19 डिसेंबर 2020 पासून 19 डिसेंबर 2021 हातूंत आमी स्टेटीत तालुका वायज पंचायत वायज सुद्धा कार्यक्रम सकयल लेवल पर्यंत घडल्या. हातूंत कलाकारांक जशें इन्वॉल्वमेंट करतले ट्रेडिशनल ऑक्युपंट हांकांय इन्वॉल्वमेंट करतले स्टुडंट्स आसतले महिला आसतल्यो सगळ्या लोकांची इन्वॉल्वमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात करून एक राज्यात उत्साहाचें वातावरण निर्माण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जेणे करून सगळे लोक एक 60th इयर सेलेब्रेशन करता आसतना आपलो कल्चर हिस्ट्री ट्रेडिशन्स ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे आमी जशें म्हटलां की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा की पयले सुवातेर गोंय जें आशिल्लें हें आपल्या खातीर आसलेल्यो गरजो सगळ्यो आपुणूच भागयतालें. मागीर जावं तो रायस जावं तो काजू जावं ती वेजिटेबल जावं ते दूद सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता लिबरेशनच्या पयलीं भायल्यान हांगासर कांयच येनाशिल्लें. आपल्याच्या त्याच धर्तीचेर परत एकदां म्हणजे आमचो स्वयंपूर्ण करपाचो तो कन्सेप्ट सुद्दां हितून इनकॉर्पोरेट करून वेगवेगळ्यो गजाली ग्राम पंचायत पातळीचेर पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जेणे करून मेजर कार्यक्रम तालुक्याच्या ठिकाणी जातले बारीक कार्यक्रम हे पंचायत लेवलाचेर जातले. कॉम्पिटिशन्सूय जातली स्टुडंट्सां खातीर वेगळे प्रोग्राम तुमी हे सगळे कार्यक्रम पळयल्या. काही ठरावीक राज्यांनी ज्या म्हटलां की ज्या राज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन स्वतंत्र सैनीक गोंयच्या मुक्ती लढ्यात सामील आशिल्ले ते शहीद जाले तांच्या थंयसरूय बी तांच्या फॅमिलीचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले. जे हयात आहा तांचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले. गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांचे स्वतंत्र सैनिकांचे हयात आसा आनी हयात ना तितक्यांचे ज्यांचे रिकॉर्ड्स अवेलेबल आहा तितक्यांचे फेलिसिटेशन जे आसा हे खूब मोठ्या प्रमाणात फेलिसिटेशनूय जे आसा हें केलें वयतलें. आनी फुडली ही 60 वर्सां मनयता आसतना फुडल्या 60 वर्सां फुडल्या 100 वर्सां पर्यंत गोंयचो इतिहास
तरणाट्यांच्या मदीं स्वता ज्वलंत उरपाक जाय, तांकां याद उरपाक जाय आनी त्याच खातीर आमचो फाटलो सगळो इतिहास हो पुस्तक रुपांत आसतलो किंवा डॉक्युमेंटरी रुपांत आसतलो तयार करपाचें, तेजी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन जे जे एवेलेबल आसा तेतून तयार करून दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी पळयता की गोंय मुक्ती संग्रामांतले प्रत्येक वेन्यू, प्रत्येक ठिकाण म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा ते प्रिजर्व केले वयतले, ताका परत रिनोवेट केले वयतले. म्हणजे ज्या ठिकाणचे फोर्ट आसतले, ज्या ठिकाणचे प्रत्येक तालुक्यांत आसतले हेका हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसतले मुवमेंट जे आसा हे थंयसर प्रिजर्व करून दवरले वयतले. अशा पद्दतीचो एक वर्सभराचो कार्यक्रम आमी आंखला. त्या कार्यक्रमांत विशिश्ट लोगो जो आसा हो लोगो कॉम्पिटिशन दवरला. अवघ्या 7 दिसाच्या भितर डायरेक्टर आपलो मेल आय डी दितलो, तेजेर गोंयभरांतल्या सगळ्या कलाकारांनी लोगो कसो आसचो हो लोगो धाडचो. इट इज एन तेजेरूय कॉम्पिटिशन्स आसतले, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट केले वयतले. ताज्या उपरांत फायनल कमिटी जी आसा तो लोगो आनी तो लोगो जसो तांच्यांनी म्हटला की पुराय वर्सभर इट इज एन 60th इयर लिबरेशन इयर म्हणून तो लोगोय बी हो वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक वापरलो वयतलो. अशा पद्दतीत गोंयच्या धाकल्या भुरग्यां पासून गोंयच्या फ्रिडम फायटर्स पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक इनवॉल्व करून घेवपी हो एक कार्यक्रम आसतलो. जेणे करून आमी हो कार्यक्रम खूब व्हडा उमेदीन मनोवपा खातीर सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा. निश्चितच आयची मिटींग खूब बरी जाली. आमचे ऑपोजिशन लिडर्स, परत काँग्रेस पार्टीचे बाकीचे MLAs, बाकीचे खासदार, स्वतंत्र सैनिकांचे रिप्रेझेंटेटिव्स, पत्रकार, काही तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्स, मराठी अकादमी, कोंकणी अकादमी आणि गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह यांच्या सगळ्यांनी आपापली वेगवेगळी सजेशन्स MGBचे लिडर बाब सुदीन ढवळीकरय उपस्थित आशिल्ले, मान्य प्रताप सिंग राणे सिनियर सगळ्यात लेजिस्लेटर ते आशिल्ले, बाब सार्दीन, विनय तेंडुलकर आमचे खासदार हे उपस्थित आशिल्ले, बाकी हार्लेकर, श्रीपाद नाईक म्हणजे तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह उपस्थित आशिल्ले, पार्सेकर सर आपण फक्त पावूंक शकलो ना काही कामाचो. बाकीचे आमचे आमदारूय बी, आमचे मिनिस्टर्स, डेप्युटी CM दोनूय या सगळ्यांनी आपापली वेगवेगळी सजेशन्स आणि ह्या कार्यक्रमाच्यान दिली. इवन दो म्हणजे दिगंबर कामत हांचेय सजेशन्स जे आसा ही सगळ्यांची सजेशन्स कन्सिडर करून हो कार्यक्रम फक्त सरकाराचो न्ही तर हो कार्यक्रम गोंयकारांचो आसा. हो कार्यक्रम आमकां सगळ्या जाणांक इनवॉल्व करून घेवपाचो कार्यक्रम आसा. त्या खातीर कोणीच हो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम म्हणचो न्ही, हो प्रत्येक गोंयकाराचो कार्यक्रम आसा. तितून प्रत्येक गोंयकाराक हांवें मुद्दामून सांगलां तुमी दिल्ली सजेशन सुद्दां खंयच्या ना खंयचो कार्यक्रम आमी त्या निमित्तान करपाक शकतले. पत्रकारितांच्या खातीर सुद्दां एखादो वेगळो कार्यक्रम वर्सभरांतल्यान आमी मॅनेज करपाक शकतले. त्या खातीर तुमी सजेशन्स त्या निमित्तान त्या कार्यक्रमाची दिवची, जेणे करून आमी बरो कार्यक्रम पत्रकारांक सुद्दां आयोजन करपाक शकतले. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभचें आणि पयलेच फावटी म्हणजे 19 डिसेंबरच्या सेलिब्रेशनच्या कार्यक्रमाक राष्ट्रपती गोंयांत येता. गोंयच्या इतिहासात हाजी नोंद केली वयतली. 60th लिबरेशन डेच्या निमित्तान देशाचे राष्ट्रपती ह्या कार्यक्रमाक येता. हें खरोखरूच आमचे सगळ्यांचें भाग्य आसा आनी ताका लागून हो दीस सदोदीत याद उरतलो. सगळ्या लोकांच्या सहकार्यात हो कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात केलो वयतलो. हाज्या फुडें तुमकां ह्या कार्यक्रमाचेर अपडेट्स किंवा बाकीचे अपडेट्स आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाब सुधीर केरकर हे वेळच्या वेळार आतां पर्यंत फक्त तुमकां एखादी इन्फॉर्मेशन मेलाचेरूच धाडली वयताली, पण हांवें ताका सांगलां की लोकांच्या म्हणजे पत्रकारांच्या बरोबर कंटिन्युअसली उलोवप किंवा त्यांची भासाभास ही वीकली एकदा दोनदा सदोदीत जातली, जेणे करून सरकाराच्या हर एक डिपार्टमेंटातले इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत बऱ्या रितीत पावपा खातीर तुमच्या मदीं कम्युनिकेशन म्हणून डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाब सुधीर केरकर हे वीकली ताका आमी सांगलां की व्यवस्थीत रित्या एक केन्ना तरी विकांतल्यान दोनदा तुमच्या कडेन वार्तालाप जो आसा हो तेजो ह्याच्या फुडें जातलो. देव बरें करूं. इट इज गोवन्स लिमिटेड, कारण आमी तेजी थीम जी आसा गोंयचें कल्चर, गोंयचें स्वतंत्र संग्राम, त्या ती गोंयकारांनीच जो आसा पळय न्ही, गोंयांत रावता तो गोंयकार म्हणटा उपरांत तेणी दिवचो. तुजो मेल आय डी तूं विरोधी पक्ष नेते हांगा आसलो मरे. अरे कशें आहा तुका एक तांच्यांनी सांगलो की एकदम बरी म्हणजे आमी तुका एक सांगो आमचो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी CMO ऑफिस आमी खंयचीच एजन्सी घालूंक ना, खंयचेच तुमीय पळयला आसतलो आमच्या CMO ऑफिसांतल्या टिमीन आनी आमच्या बरोबर एक 4-5 जाण आमचे लोकल कलाकार बाब गोपीनाथ गांवस, नमन सावंत, जिलू गांवकर अशे 5-6 जाण बसून स्पेशली तेंच्यांनी एक थीम तयार केली. हो आशिल्लो आमचो राजदीप आशिल्लो. ह्या 5-6 जाणांनी बसून ती थीम तयार केली. ती थीम आमी फक्त समोर दवरल्या.
दिगंबर बाब कामतीचे सुदीन ढवळीकरांच्या सजेशनां एकदम बरी थिमा म्हणपाक कांयच हरकत ना. तुमी आमकां मेलाचेर धाडा, आमची सजेशन्स आमी भितर घालता आनी तुमकां 10 तारखेर सांगता हें तेंच्यांनी सांगलां. आमी ताका सांगलां की ट्रेडिशनल जे तेंचें एकूच म्हणणें आसलें की जे रिक्षाकार पायलट कार हे सगळे आसा आमी म्हटल्यार तेंचोय सन्मान करचो की तेंचें डेडिकेशन आहा तांकां खंय तरी एखादें मानधन आमी पळयता की केंद्रा कडल्यान आमकां निधी हेज्या खातीर आयल्या उपरांत त्या पद्दतीन ह्या सगळ्या जाणांचो सन्मान आसतलो ताका खंय मानधन दिवपाक मेळटा त्या जाग्यार मानधन आसतलें. तालुका लेवलाचेर आमकां जो जो बारीक कार्यक्रम करूंक मेळटा पूण आमी जे ट्रेडिशनल अकुपण म्हटलां जेंच्यांनी गोंय राज्य मुक्ती खातीर जे झुजले ते स्वतंत्र सैनीक जाले जे गेली 60 वर्सां म्हणजे गोंयच्या ट्रेडिशनल अकुपंटान आसा तांचोय खंय तरी सन्मान जातलो तांचो खंय तरी भोवमान जातलो तांकांय मदत ह्या पद्दतीन जी आसा ही केली वयतली. मागीर तो जावं तो पायलट गेली ती 40 वर्सां पायलटगिरी करता आसत तेजोय भोवमान तेज्या तालुका लेवलाचेर तेजोय भोवमान जातलो. अशा पद्दतीचो तो कार्यक्रम आसतलो. त्या निमित्तान ताका बारीकशें मानधन काय आसना आमच्यान शक्य सरकारा कडल्यान तें मानधन जें आसा हें ताका दिलें वयतलें. त्या ती म्हाका दिसता सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी हेतून इनवॉल्व आसा जे कोण आयज येवंक ना ताकाय पर्सनली इन्विटेशन हांवें दिल्लें. हांवूय थोड्या जाणां कडेन पर्सनली फोन करून उलयलां की बाबा हो कार्यक्रम सरकाराचो न्ही हो प्रत्येक गोंयकाराचो कार्यक्रम. गोंयकारांक अभिमान आसपाक जाय स्वाभिमान आसपाक जाय ह्या कार्यक्रमाच्या बद्दल. जो खरो गोंयकार आसा हो कार्यक्रमांत म्हाका दिसता सहभागी जातलो. हां मेन इव्हेंटाचो फक्त प्रॉब्लेम आसा आमकां कशें आसा आमकां देश सदांच जो आसा हो राष्ट्रीयत्व हें गोंयकारांच्या मदीं सगळ्यांच्या मदीं जागे दवरपाक जाय जागोवपाक जाय. गोंयचो इतिहास सगळ्या भुरग्यांक कळपाक जाय सदोदीत. काही जाणांक हो इतिहास विसरून उपकारचो ना. मेन इव्हेंट तुवें जसो म्हटला आमकां 5000 6000 लोक आपोवपाक जमचे ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 300 ते 500 हाज्या वयर लोकांक शक्य जावचें ना. त्या ती कारण जी SOP आसा त्या अनुसारूच हाज्या वयर लोकांक इन्वायट केलें वयचें ना. राष्ट्रपती सांचे येतले. हय पण आझाद मैदानाचेर सगळ्यांचें डिसिजन जालें की तें कॉम्पॅक्ट जातलो खूब कमी जातलो प्रॉब्लेम्स जातले. त्या खातीर राष्ट्रपती आझाद मैदानाचेर येवन फ्लोरल हे जो ट्रिब्यूट जो आसा हो फ्लोरल हे दितलो आझाद मैदानाच्या हाजेर आनी थंयच्यान मागीर राष्ट्रपती जे आसा हे मेन वेन्यूच्या ठिकाणी वयतले.